मोगाच्या भावान आनी भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूची उतरां आयकतात. हांव सवस्काय हाडूंक न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. हें आमी आयकल्या उपरांत आमच्या मनांत जायते प्रश्न उप्रासल्यात आसतले. कित्याक आमी जाणात आमचो जेजू एक शांतीचो कुंवर म्हूण. ताच्या जल्माच्या वेळार सावन आमी ताका पळयत आसात. आमी म्हणटात ही इज अ प्रिन्स ऑफ पीस. आनी ताच्या शिकवणेकूय तो शिसांक आनी आमकां सगल्यांक शांतीचे मनीस जावंक आपयता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचल्यार तो म्हणटा, हांव पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड आनी सुनेक तिचेर सासूचेर आड, असलीं उतरां म्हणटा. आनी आमकांय हे आमच्या मनांत जायते प्रश्न येतात, कित्याक जेजू असलीं उतरां उलयता म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमचें आख्खें जिवीत ताच्या हातांत ताचेरूच आमी आदारलेले जाय. ताका जाय आमी ताचोच मोग केलोलो. आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आयकलां अब्रामाची काणी आमी जाणा. देवान ताका जायते वर्सां फाटीं तो जाणटे पिरायेचे आसतना ताका एक पूत फावो केलो. पूण त्या पुताक तो बोली करूंक मागता. आनी अब्राम देवाचेरूच विश्वास दवरून देवाच्याच मोगान आपल्या पुताक देगून बोली करूंक तो फुडें सरता. आनी देव ताका ताच्या ह्या भावार्थाक लागून मजूर दिता. हेंच आयच्या वाचपान जेजूय आमकां सांगूंक सोदता. तो म्हणिना आमी आमच्या फामिलीक, आमच्या घोराब्यांक सोडूंक जाय म्हणून, पूण तो म्हणटा ताचेरूच आमचो भावार्थ, ताचेरूच आमचो मोग आसूंक जाय. आनी ताच्याच मोगान आमी जियेत जाल्यार आमच्याय घरांत जायतें बरेंपण येतलें. नाजाल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी कितलीं मागण्या करूं दी, आमी कितले मिसांक वचूं दी, कितले रितीरांक वचूं दी, पूण जेजूचेर आमचो भावार्थ आनी आमचो मोग ना जाल्यार आमच्या घरांत कांयच बरें आसपाना. आमचे घरांत आमी देंवचाराक आमी भितर घेतलीं आनी ताकाच लागून आमच्या घरांतूय जायते वाद विवाद आनी दुस्मानकाय उप्रासतल्यो. तर आयच्या दिसा आमी मागण्यो करता आसतना आमी जेन्ना मागण्यांक बसतलीं तेन्ना आमी एक घडयेभर वगी बसून आमी जेजूचे मोगाची नियाळ करुया. आमच्या जिवितांत आमचो घराबो, आमचो फामिली म्हत्वाच्यो, पूण आमच्या जिवितांत जेजूक आनी आमी पयलो आनी वयलो जागो दिना जाल्यार आमच्या फामिलींत कांयच बरें वचचें ना. तर ताचेरूच आमचो खोल भावार्थ वाडोवंक आमी आयज देवा लागीं कृपा मागुया. आमच्या जिवीत ताच्याच हातांत समर्पिया आनी ताच्याच मार्गान चलूंक आमी वावरुया.